कुरियन आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मानालेली बापाचे पुताचे संताचे आमेन. स्वत मानता देवा सोरपोदेदार बाप्पा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोशनार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो. आंकवार मडे थंय जल्मलो. पोंच ताका ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मैल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो. सौर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करून येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकताल पातकेचें भक्षणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. नमन मरे कृपेन बोलोले सरेस्पो जदाई साव स्ट्रोमदे तू सदो आनी सदो चौपू जेजू. नमन मरे कृपेन बोलोले सरेस्पो जदाई साव स्ट्रोमदे तू सदो आनी सदो चौपू जेजू. नमन मरे कृपेन बोलोले सरेस्पो जदाई साव स्ट्रोमदे तू सदो आनी सदो चौपू जेजू. मोयमा बाप्पा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या. नियालुयाच्या दिसाचे 5 मिस्तेर ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. नमन मुरे कृपेन बोलोले सरेस्पो जताई सा अष्ट्रोमदे तू सदो आनी सदो चौपू जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मुरे कृपेन बोलोले सरेस्पो जताई सा अष्ट्रोमदे तू सदो आनी सदो चौपू जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मुरे कृपेन बोलोले सरेस्पो जताई सा अष्ट्रोमदे तू सदो आनी सदो चौपू जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मुरे कृपेन बोलोले सरेस्पो जताई सा अष्ट्रोमदे तू सदो आनी सदो चौपू जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मुरे कृपेन बोलोले सरेस्पो जताई सा अष्ट्रोमदे तू सदो आनी सदो चौपू जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मुरे कृपेन बोलोले सरेस्पो जताई सा अष्ट्रोमदे तू सदो आनी सदो चौपू जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मुरे कृपेन बोलोले सरेस्पो जताई सा अष्ट्रोमदे तू सदो आनी सदो चौपू जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मुरे कृपेन बोलोले सरेस्पो जताई सा अष्ट्रोमदे तू सदो आनी सदो चौपू जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मुरे कृपेन बोलोले सरेस्पो जताई सा अष्ट्रोमदे तू सदो आनी सदो चौपू जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मुरे कृपेन बोलोले सरेस्पो जताई सा अष्ट्रोमदे तू सदो आनी सदो चौपू जेजू. भगवान मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोयमा बाप्पा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदांच सदां काल आमेन. ओ मुझे जेजू बोगस आमकां न्यार आमकां काणकोणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर करून चड गरज आसलेल्या.
दुसरो मिस्तेर सोमजेस क्रिस्त जिवंत जातो 40 दिसांनी पोरजोडीत स्वर्गात चडलो. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो इग्राय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायण्या पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवड. नमान बरे कृपेन भरले सरेस्पोत चेटायसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदवचो पूज जेजू. बागेन मरे देवाचे माये, आमी बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस्पोत चेटायसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदवचो पूज जेजू. बागेन मरे देवाचे माये, आमी बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस्पोत चेटायसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदवचो पूज जेजू. बागेन मरे देवाचे माये, आमी बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस्पोत चेटायसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदवचो पूज जेजू. बागेन मरे देवाचे माये, आमी बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस्पोत चेटायसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदवचो पूज जेजू. बागेन मरे देवाचे माये, आमी बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस्पोत चेटायसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदवचो पूज जेजू. बागेन मरे देवाचे माये, आमी बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस्पोत चेटायसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदवचो पूज जेजू. बागेन मरे देवाचे माये, आमी बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस्पोत चेटायसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदवचो पूज जेजू. बागेन मरे देवाचे माये, आमी बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस्पोत चेटायसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदवचो पूज जेजू. बागेन मरे देवाचे माये, आमी बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सरेस्पोत चेटायसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदव आनी सदवचो पूज जेजू. बागेन मरे देवाचे माये, आमी बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदांच काल. आमेन. ओ मुजे जेजू, बोगस आमकां आनी आमकां कोणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्याक सरकार वर करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर सोमजेस क्रिस्त स्वर्गार वेतोच पाठयलो देव स्प्रीत सांताक सेनाकल म्हणलेले सुवातेर जो आसली आंकवार मरी आनी आपोसल. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्राय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणी पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मुरे कृपेन बोलले सरेस्पोत जतायसा, उष्ट्रमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भाग्यांत मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमन मुरे कृपेन बोलले सरेस्पोत जतायसा, उष्ट्रमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भाग्यांत मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमन मुरे कृपेन बोलले सरेस्पोत जतायसा, उष्ट्रमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भाग्यांत मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमन मुरे कृपेन बोलले सरेस्पोत जतायसा, उष्ट्रमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भाग्यांत मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमन मुरे कृपेन बोलले सरेस्पोत जतायसा, उष्ट्रमध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज जेजू. भाग्यांत मरे देवाचे माये, आमा पापयां हाती विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमन मुरे कृपेन बोलले सरेस्पोत जतायसा, उष्ट्रमध्ये तू सदो
आनी सदोवचो पुज्य येजू भगवंत मर्यादाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सरेस पोजताईसा उश्रमदे तू सदो आनी सदोवचो पुज्य येजू भगवंत मर्यादाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सरेस पोजताईसा उश्रमदे तू सदो आनी सदोवचो पुज्य येजू भगवंत मर्यादाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सरेस पोजताईसा उश्रमदे तू सदो आनी सदोवचो पुज्य येजू भगवंत मर्यादाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सरेस पोजताईसा उश्रमदे तू सदो आनी सदोवचो पुज्य येजू भगवंत मर्यादाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा काल आमेन. ओ मुझे जेजू बोगस आमकां आनी आमकां कोणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्याक सरकार वर बकरून चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर समजेजूच्या मरना उपरांत आंकवार मारी 6 वर्सांनी स्वर्गार गेली. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपवचो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायण्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवर. नमान बरे करपेन बल्ले सरेस पोवचे टायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुज्य येजू. बागेन मरे देवाचे माये आमी बाप्या खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बल्ले सरेस पोवचे टायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुज्य येजू. बागेन मरे देवाचे माये आमी बाप्या खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बल्ले सरेस पोवचे टायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुज्य येजू. बागेन मरे देवाचे माये आमी बाप्या खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बल्ले सरेस पोवचे टायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुज्य येजू. बागेन मरे देवाचे माये आमी बाप्या खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बल्ले सरेस पोवचे टायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुज्य येजू. बागेन मरे देवाचे माये आमी बाप्या खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बल्ले सरेस पोवचे टायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुज्य येजू. बागेन मरे देवाचे माये आमी बाप्या खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बल्ले सरेस पोवचे टायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुज्य येजू. बागेन मरे देवाचे माये आमी बाप्या खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बल्ले सरेस पोवचे टायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुज्य येजू. बागेन मरे देवाचे माये आमी बाप्या खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बल्ले सरेस पोवचे टायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुज्य येजू. बागेन मरे देवाचे माये आमी बाप्या खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे करपेन बल्ले सरेस पोवचे टायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुज्य येजू. बागेन मरे देवाचे माये आमी बाप्या खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच काल आमेन. ओ मुझे जेजू बोगस आमकां आनी आमकां कोणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्याक सरकार वर बकरून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर साती दादी आंकवार मरेच्या मस्तकार मुकुट घातलो आनी केली तिका स्वर्ग आनी संवसाराची राणी. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां तायणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान मरे कुर्पेन बोलले सरेस पोर्जदाईसा उष्ट्रमध्ये तू सदो आणि सदो चोपू जेजू भगवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्पेन बोलले सरेस पोर्जदाईसा उष्ट्रमध्ये तू सदो आणि सदो चोपू जेजू भगवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्पेन बोलले सरेस पोर्जदाईसा उष्ट्रमध्ये तू सदो आणि सदो चोपू जेजू भगवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्पेन बोलले सरेस पोर्जदाईसा उष्ट्रमध्ये तू सदो आणि सदो चोपू जेजू भगवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्पेन बोलले सरेस पोर्जदाईसा उष्ट्रमध्ये तू सदो आणि सदो चोपू जेजू भगवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्पेन बोलले सरेस पोर्जदाईसा उष्ट्रमध्ये तू सदो आणि सदो चोपू जेजू भगवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्पेन बोलले सरेस पोर्जदाईसा उष्ट्रमध्ये तू सदो आणि सदो चोपू जेजू भगवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्पेन बोलले सरेस पोर्जदाईसा उष्ट्रमध्ये तू सदो आणि सदो चोपू जेजू भगवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्पेन बोलले सरेस पोर्जदाईसा उष्ट्रमध्ये तू सदो आणि सदो चोपू जेजू भगवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुर्पेन बोलले सरेस पोर्जदाईसा उष्ट्रमध्ये तू सदो आणि सदो चोपू जेजू भगवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ मुझे जेजू बोगस आमकां आनी आमकां कोणाच्या उज्यांतली सगळ्या आत्म्याक स्वर्गार व्हड करून चड गरज आसलेल्यांक नमान राणे काकुतीचे माये तुझके आमचे जिवीत अमृत आनी भरोसो आमी परदेशी हेवेची बालुकां तुका उलो मारता हे दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दर शर्यतीनी तुझ्या काकुतीची नदर घाल तू कोनवाली आनी मोगाल तुला माकार मरे हे परदेसा उपरांत तुजो पुजेचो आमकां दाखय वो पवित्र जायचेर आनी आमच्या पासून माग क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्याक एक आमच्या अप्पा एक नमन मरे पाप साहेबाचे आमच्या अप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तायणी पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुर्पेन बोलले सरेस पोर्जदाईसा उष्ट्रमध्ये तू सदो आणि सदो चोपू जेजू भगवंत मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. Sorbespora mukareya Takadin vasuya Lotir koro
आमचे दारोन ताका वाखानुया सगळेस्पोरा मुखारिया ताका दिन वासुया अदीक थोडो आमचे दारोन ताका वाखानुया. ह्या मिसाची मांडवळ करतात सेंट मादर तेरेसा ऑफ कोलकाता देवस्वाग्रान ह्या वाड्यांतली समुदायांतली भाव भयणां किर्त भाशेन तांच्या दर एका कुटुंबा खातीर आमी ह्या मिसांत मागुया. आमच्यो खासगी गरजो ह्या मिसांत बापा मुखार दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भाव भयण्यांनो, ह्या दिसांनी आमी माये मारयेची भोक्ती करूंक ह्या देव मंदिरांत जमा जाता. आयज ह्या आमच्या भोक्तीचो 6वो दीस. ह्या आयच्या दिसा आमी विसय घेतला तो म्हळ्यार मारयेची कुटुंबीक जबाबदारी शुभ वर्तमान परगटूंक उत्तेजन दिता. दर दिसा असले विसय घेवन आमी आमच्या माय मारयेची परबेक आत्मीक तयारी करता. माय मारया जावन आसा पवित्र कुटुंबाची वांगडी. देवान आपल्या फावो केल्ल्या जबाबदारी तिणें आपल्या कुटुंबीक जिवितान बेस बरे तरेन पाळ्ळी आनी अशे तरेन शुभ वर्तमान परगटून ती पावली. आमी आमच्या ह्या कुटुंबीक जबाबदारी पाळून शुभ वर्तमान परगटूंक ती आमकां उत्तेजन जाता. तर ह्या आयच्या 6व्या नोवेनांत वांटो घेतल्या माये मारयेचे देख घेवन आमच्या कुटुंबीक जबाबदारी देवाक मानता ते तरेन करूंक ह्या पवित्र मिसा बलिदानान देवाची कृपा मागून या. आयचो विशय आमकां आमच्या कुटुंबाचेर नदर घालूंक उलो करता. आमी सगळीं कुटुंबाची वांगडी. आमचो जल्म एका कुटुंबान जाता. आमी वाडटां चोडटां आनी आख्खें जिवीतभर एका कुटुंबाचे भागिले आसता. ह्या खातीर कितें भाशेन आयचो विशय जेन्ना आमकां आमच्या कुटुंबाचेर नियाळ करूंक उलो करता तेन्ना कुटुंबाच्या दर एका वांगड्या खातीर जावं आवय बापूय भुरगीं वाडलोलीं जाणटीं दर एक वांगडी कुटुंबाचो म्हत्वाचो हें तांचें व्हरतेपण आयचो विशय आमकां वळखूंक उलो करता. आनी आमी आमच्या कुटुंबांत कितें भाशेन आवय बापूय कशी आमची जबाबदारी समजून घेवंक आमकां हुस्कायता. हीच कल्पना मनान धरून भोक्तीन ह्या मिसांत वांटो घेवया. आनी साबार फावटी कुडीक आमी चुकल्या आवय बापूय कशी आमच्या भुरग्यांक आमची जबाबदारी एका कुटुंबांत बरे तरेन पाळूंक वाडलोलीं जाणटीं आमी आमच्या नातरांक आमच्या गोरच्यांक आमच्या जिविताचे देगींतल्यान बरी देख दिवंक बरी देख जावंक ना. आमी भुरगीं कशीं आमच्या आवय बापायचें आयकून आमच्या कुटुंबांनी आमच्या आवय बापायच्या हाताखालाक जेवंक ना. ह्यान सगळें आमच्या चुकीची दूख धरून ह्या वेळार ही मिसाचे सुरवातेकूच देवाची काकृतीक आमी उलो करुया. सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञान उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पगडो अपराध. ह्या पाचो भाग घेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Krista
kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko. Somia kaklutko, Somia kaklutko, Somia kaklutko. आमच्यो कासकी गरजो ह्या मिसांत बापा मुखार दवरया. कितें भशेन आमच्या कुटुंबा खातीर आमी आयज मागुया. प्रार्थुया. काकलूत सारा देवा, आमी बोसोक भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसाक तुज्या पुताचो आवयचो उगडास करतना तेचे विणवणेन आमच्या सोगतायेन आमकां बोल दी म्हूण आमी मागता. आनी आमच्या कोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरदेव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासना. बागयोत पावलून कोरीतकाराक बरयलेलें पयले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, आत्मो मेळ्ळा त्या मनशा कडेन हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं मोज्यान उलोवंक जावंक ना. पूण संवसारी मनशा लागीं कशें क्रिस्ता सवें तुमी आजून भुरगेलीं जाल्ले पोरी तुमचे कडेन हांव उलयतां. दूद हांवें तुमकां पिवूंक दिलां, निबोर जेवण दिवंक ना. कित्याक तसलें जेवण जेवंक तुमच्यान तेन्ना नजो आसलें आनी आजुनूय नजो. कित्याक आजून तुमी संवसारी मनशां कशीं जियेतात. तुमची मोदी नाटकाय आनी झगडीं वसता म्हणटच तुमी ह्या संवसाराच्या नेमा पोरमोणें जिवंक ह्या संवसाराची मनशां कशीं चलनात. कित्याक जेन्ना तुमचे मदलो एकलो म्हणटा हांव पावलोचो आनी दुसरो म्हणटा हांव आपोलोचो, तेन्ना ही तुमची चाल संवसारी मनशांची की ना? शेकी मेळून आपोलो कोण आनी पावलो कोण तुमकां बावाड दिला ते सेवक आमी सोम्याच्या देणे पोरमोणे जण एकलो सेवक जालो. हांवें बी रोयलें, आपोलोन तें शिंपलें, पूण देवान तें वाडयलें. तो रोयता वो शिंपता वो मोटवाचो न्हय, पूण वाडयता तो मोटवाचो, आनी हो म्हणल्यार देव. रोयता तें आनी शिंपता त्या मनशा मदें कांय अंतर ना. जण एकल्यान काम केल्लें ते पोरमोणे देव ताका मोजोरी दितलो. खरेंच आमी देवाची सौकारी, तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत. देवाचें उतर हें. जबाब. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. परतून म्हणुया. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडलां. स्वर्गार तान सर्वेस्पोर नदर घालता. सगळे मनशां ताची मुर्यांत आसा. जबाब. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. प्रितुमेर जियेता तितलेंचेरूय आपले तिकाणांत तान तो दिश्ट घालता. ताच्या सगळ्यांची काळजां आकारता आनी सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो बरो वळखता तो तोच. जबाब. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे सवें काळजाक संतोश भोगता. ताचे पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब.
जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार. Salves voras, salves voras, salves voras, soy salves voras, salves voras, salves voras, soy गोरिबांक बरी खबर दिवंक कोयद्यांक सुटका पोरगोडूंक ताणें म्हाका धाडला. Salves voras, salves voras, salves voras, soy salves voras, salves voras, salves voras, soy Salves por तुमचे सवे आसूं लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्साक पास्काचे पोरबेक जेरुजाल्यांत वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जाल्लो तेन्ना ती पोरबेक सदांचे भाशेन जेरुजाल्यांत गेली आनी पोरबेचे दीस सोल्ले उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यांत पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुजाल्यांत गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तो तांकां मेळ्ळो. ताचे आयकतले तांकां समेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसतालें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोतीन हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसलीं. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर तो नाजरेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताचे आवय हें सगलें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कृपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. ह्या नोवेनाक आमी विशय विचल्यात ते आमकां शुभ वर्तमान परगटूंक उस्कायतात. आमी क्रिस्तांवां कशी आमची जबाबदारी दुसऱ्यांक शुभ वर्तमान परगटपाचें. पूण हे विशय आमी नियाळटना एक प्रश्न घडोवंक आमच्या मनांत येतलो. शुभ वर्तमान आमी खंय परगटचें? जेजूचें मिसांव आमी खंय परगटचें? जाल्यार आयच्या दिसाक ह्या नोवेनाक आमकां ताचो जबाब मेळटा. ह्या शुभ वर्तमानाची परगटणी पयलीं आमी आमच्या कुटुंबांत सुरू करूंक जाय. देखूनच कुटुंब जावन आसा पयली स्वात जंय आमी आमचें शुभ वर्तमान परगटूंक आयचो विशय मारयेचे देखीन आमकां उस्कायता. आनी हें करूंक कितें भाशेन कारण आसा? कित्याक आमी म्हणटा फामील जावन आसा एका समाजाची बुन्याद. फॅमिली इज द बेजीक युनीट ऑफ द सोसायटी. वा आमी म्हणटा फॅमिली इज द फर्स्ट स्कूल. पयली शाळा जंय आमी सगळें शिकता. आमी वाडटना कसले देखीन वाडचें, कितें आमी आमच्या जिवितांत करचें, बरें वायटाचे निर्णय हें सगळें आमी आमच्या फामिलींनी शिकता. जाल्यार फामील आमकां पवित्र सभा म्हणटा इज अ डॉमेस्टीक चर्च. अ फॅमिली इज अ डॉमेस्टीक चर्च. एक मुळावी पवित्र सभा जंय आमचो भावार्थ, जंय आमचे धर्माच्यो वस्तूय आमी शिकता. देखूनच फामिली विशीं ह्यो सगल्यो वस्तू जंय फामील एका समाजाची मुळावें एक भाशेन घडना. जंय समाज घडटलो जाल्यार फामील गरजेचें.
फामिलींत एक भशेन भुरग्यांक आमी बरें मार्गदर्शन दिता. फामील आमची पयली शाळा आनी इतलेंच न्हय, फामील जावन आसा एक मुळावी पवित्र सभा जंय आमच्या भावार्थाचे एक भशेन भावार्थान वाडूंक आमकां फामील आदार जाता. देखूनच आमचें पयलें मिसांव पयली सुवर्तमानाची परगोटणी आयचो विशय आनी कितें भशेन आमकां आमच्या कुटुंबांत करूंक उगडास करता. एवरीथींग स्टार्ट्स इन द फॅमिली. देखूनच आमचें मिसांव सुवर्तमान परगोटपाचें आमचे फामिलींत पयलें सुरू जावंक जाय. देखूनच आयच्या दिसा कितें भशेन फामिली विशीं कुटुंबा विशीं आमी जाणो जावंक प्रयत्न करतले. आनी कुटुंबा विशीं आमकां साबार वस्तू साबार शिकोवण्यो घडोवंक आसा. पूण कितें भशेन आयज एक शिकोवणेचेर तुमची भर घालूंक हांव सोदतां. आमचो आदलो पाप साहेब बागेवन जुआंव पावलो दुसरो फामिलीचो ताका खूब मोग आनी आपल्या मुड्यारपणान कितें भशेन फामिली विशीं ताणें जायतें बरयल्लें आसा, जायती शिकवण दिल्ली आसा. ताची एक शिकवण म्हळ्यार ताचें बरोवप ताचें पुस्तक फामिलियारीस कॉन्सोर्सियो आनी तातूंत कितें भशेन तो फामिली विशीं बरोवन ही सोबीत उतरां म्हणटा. तो म्हणटा फॅमिली बिकम वॉट यू आर. कुटुंब जा. आयकूंक ही उतरां सादी कशीं पूण आमकां एक भशेन आयच्या दिसाक ह्या विशयाक कितें भशेन म्हत्वाचें. अ फॅमिली शूड बिकम वॉट इट शूड बी. देखूनच जशें हांव म्हणटालो फामील एका समाजाचें, फामील एके पवित्र सभेचें मुळावें एक भशेन घोटना. जातूंतल्यान सगळें आमचें शिकोवप, सगळें आमचो भावार्थाची शिकवण वा आमच्या समाजाचें जिवीत ताची सुरवात जाता. आनी ह्या पुस्तकांत हो बागेवन जुआंव पावल दुसरो कितें भशेन फामिलीच्या मिसावांचो आमकां उगडास करता. जरी फामील समाजाचें, फामील पवित्र सभेचें एक भशेन मुळावी घटना जाल्यार फामिलीचें मिसांव जावंक जाय. फामिलींतल्यान देवाचो आनी एकामेका सवें मोग उत्पन्न करूं. द बेजीक मिशन, द रोल ऑफ अ फॅमिली आमचो आदलो पाप साहेब म्हणटा टू गार्ड, टू रिवील एंड टू कम्युनिकेट द लव. आनी हो मोग म्हणल्यार देवाचो, हो मोग म्हणल्यार आमकां एकामेका सवें जो करूंक आपयला तो मोग. देखूनच हें जावन आसा आमचें मिसांव आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फामिलीन. आनी देखूनच आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत मेळटा कोण भशेन देवान आख्खो संवसार रचले उपरांत देवान मनशाक रचलो. आदाम आनी एव एक फामील घडली, एक कुटुंब ताणें घडून हाडलो. आनी देखूनच ह्या कुटुंबाचें एक भशेन मुळावें मिसांव जावन आसलें. जो मोग देवा कडल्यान ताणें अणभवला तोच मोग तांणी आपल्या कुटुंबान एकामेका सवें एक भशेन उत्पन्न करूंक, एकामेका सवें ताणें परगोट करूंक. टू गार्ड, टू रिवील एंड टू कम्युनिकेट लव. हें जावन आसा फामिलीचें मिसांव. देखूनच आमकां पवित्र पुस्तकाचे सुरवातेकूच फामिलीचें वर्तेपण देव दाखोवन दिता. आनी एके फामिलींत आमी मोगान जिवपाचें, मोग उत्पन्न करपाचें, मोग दुसऱ्यांक परगोट करपाचो हें जावंक जाय आमचें मिसांव म्हूण आमकां एक भशेन उस्कायता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जर आमी नदर मारल्यार आमकां ह्या नाजारेतच्या पवित्र कुटुंबाची खबर मेळटा. जंय मारी, जुजे आनी जेजू तांचें कुटुंबीक जिवीत आयचें शुभ वर्तमान आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. आनी ह्या कुटुंबाचेर नदर मारून आयज कितें भशेन आयचो विशय नियाळटना आमकां आमच्याय कुटुंबान कोण भशेन आमी जिवचीं, कोण भशेन आमची कुटुंबीक जबाबदारी आमची पाळची हाचेर भर घाल्लो आसा. त्यो आमी पळयता हे घडणींत जंय आंकवार, मारिया, जुजे आनी जेजू देव मंदिरांत एक भशेन हे व्हड परबेक गेल्ले. आनी परबेक गेल्ले आसतना हे परबेच्या सोपाणणीच्या दिसाक जेन्ना परतून येवचो तांचो वेळ जाल्लो, जेजू देव मंदिरांत फाटीं रावता. आनी जेन्ना मारयेक आनी जुजेक हें कळोन येता परतून ती ताचे सोदीक वेतात. पूण सोदीक वेदना कितें भशेन आमकां थंय एक बरी वस्त मेळटा. जेजू सांडला म्हणून एकामेकाचेर तिडटात, एकामेकाचेर वायट उलयतात अशें आमकां ह्या कुटुंबान मेळना. पूण बोलतेंच जाल्यार एक भशेन आपल्या पुताच्या हुस्क्यान बरोवन परतून ती ताका सोदूंक वेता. हें जावन आसा कुटुंबाचें वर्तेपण. कुटुंबान एक भशेन उदृश्ट वो कुटुंबान कसले प्रश्न उप्रासता तेन्ना एकामेकाचेर आड उलोवन, एकामेकाचेर तापून आमच्या प्रश्नाक आमी जबाब सोदूंक पावना. पूण जेन्ना बाराबर मेळून आमच्या प्रश्नाक फुडो करता तेन्ना
आमच्या कुटुंबाचें जिवीत आनीक फुलोवंक पावता. ही शिकवण कितें भाशेन आमकां आयच्या शिव वर्तमानांत आमच्या कुटुंबांक लावंक मेळटा. आनी कितें भाशेन ह्याच एक भाशेन पवित्र कुटुंबाचेर नदर मारून आमी आमच्याय कुटुंबाची एक भाशेन जबाबदारी आमच्या कुटुंबान कोण भाशेन आमी जिवचें हाचेर लक्ष मारया. देखूनच हांव परतून तुमकां जो पाल दुसरो हाच्या उतरांचो उगडास करता. फॅमिली बिकम वॉट यू आर. कुटुंब जा. आमी आमच्या कुटुंबांनी कोण भाशेन जिवचें तो आमकां एक भाशेन हुस्कायता. देखूनच आमच्या कुटुंबांत आमची जबाबदारी कसली हाचेर आयज भर घाली. आनी जबाबदारी एक भाशेन हांव म्हणटना कितें भाशेन आवय बापायच्या जबाबदारीचेर हांव एक भाशेन आयज लक्ष घालूंक सोदतां. पयले सुवातेर एका कुटुंबांत म्हत्वाची मनशां म्हणल्यार आवय बापूय. आनी देखूनच आवय बापायची जबाबदारी एका कुटुंबांत खूब म्हत्वाची. देखूनच पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी आमची जबाबदारी कसली आनी आमच्या कुटुंबान कितें गरजेचें हाचेर लक्ष मारूंक गरज आसा. कितें भाशेन आयज आवय बापायक आयचो विशय आमकां आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत बाळगून दवरूंक कितें भाशेन हुस्कायता. आनी आमी आमच्या जिवितांत एक बरी आवय बापूय कशी आमच्या कुटुंब जरी देवाच्या एकामेकाच्या मोगान वचतले जाल्यार ह्यो कांय वस्तू आयज आमी आमच्याय जिवितांत घेवया. सादी उदाहरण, आमची जबाबदारी जर आमच्या कुटुंबान आमी पाळटली जाल्यार पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबान आमी एकामेकाक आनी आमच्या भुरग्यांक वेळ दिवंक शिकुया. आयज संवसार एक भाशेन जायतो बदलला, जायतें उदरगत जालें. आदले भाशेन आमी म्हणटा जें संवसारांत आसलें तेन्ना, पूण ह्या बदलपा बरोबर उदरगती बरोबर आमच्या जिवितांत जायती नवसरणी आयल्या. घोडेक आमी एका तेंपार आमच्या कुटुंबाची परिस्थिती तितली बरी नासली, पूण आयज ह्या संवसारांत वा आमच्या एक भाशेन वावराक लागून जायतें बरेंपण देवा वरवीं आमकां फावो जालें. पूण अशें आसतना जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी जायते तरेचे प्रस्नूय उप्रासल्या. आनी हाकाच लागून आमच्या कुटुंबान आमच्या भुरग्यांक पयले सुवातेर वेळ दिवंक खूब गरजेचें. एक सादें उदाहरण, आमी आमची भुरगीं इस्कॉलांत शिकतना एका आवय बापायची जबाबदारी आमच्या भुरग्याचे शिकपान तांकां तेंको दिवंक. पूण आयज एक भाशेन समाजांत आमी असली ट्रेंड पळयता जंय आवय बापूय आपली जबाबदारी विसरून घोडेक एका भुरग्याक ताच्या फुडारा खातीर ताका ट्युशनांत घालतात खरी, पूण एका आवय बापायची जबाबदारी जावन आसा आपल्या भुरग्याच्या शिकपान तेंको दिवंक. आनी ही जावन आसा जबाबदारी आपलें भुरगें वाडटना एक भाशेन इस्कॉलांत कितें शिकता वो जायत घोडेक दोतोनींत भावार्था भशेन ताणें एक भाशेन कशी ताची वाड जाता ही जबाबदारी पयली आवय बापायची. देखूनच आवय बापायचो वेळ कितें भाशेन एका भुरग्याच्या शिकपांत एका भुरग्याच्या भावार्थाची वाड जावंक दिवंक पयली सुवातेर गरजेचें. जेन्ना आमी जाणव आमच्या भुरग्याच्या शिकपांत भुरग्याच्या भावार्थाची वाड जावंक आमी आमचो वेळ दिता तेन्ना आमच्या भुरग्यांचो फुडार वाडोवंक आनी चडोवंक आमी पावता. दुसरे सुवातेर आमच्या भुरग्याच्या एक भाशेन तांकां बऱ्या गुणांनी बऱ्या तत्वांनी वाडोवंक ही आमची जबाबदारी. आनी तत्वां म्हणटना थोडे वॅल्यूज जे आमच्या कुटुंबान आयज खूब गरजेचे. पयले सुवातेर एकामेकाच्या एकवटान जिवपाचें आनी तातूंत हांव म्हणटलो ट्रस्टींग वन एनदर. आयज आमी पळयता साबार प्रश्न कुटुंबांनी उप्रासल्यात जे एका काळार भाव भयणां एकामेकाच्या मोगान एकवटान जियेतालीं, कांय प्रश्नाक लागून भाटां बेसाक लागून एकामेकाचेर एक भाशेन झुजतात, एकामेकाक कोर्टांत व्हरूंक आयज तयार आसा. असली आयज परिस्थिती आमची आनी कितें भाशेन क्रिस्ती कुटुंबाची जाल्ली आसा. देखूनच आमी आवय बापूय कशी आमच्या कुटुंबांनी पयले सुवातेर भुरग्याच्या काळजांत एकामेका विशीं हो विस्वास हो ट्रस्ट आमी म्हणटा हो उत्पन्न करूंक गरजेचें. एकामेका सवें एकवट उत्पन्न करूंक गरजेचें. कित्याक आयज आमचे मदें असली समजूण घोडेक आमी आमच्या भुरग्यांक सगळें दिवंक वावुरता. जरी आमच्या घराब्यांत 2 भुरगीं आसत जाल्यार दोगांय भुरग्यांक 2 वेगळे रूम, वेगवेगळ्यो वस्तू, ही वस्तूची आनी हातूंतल्यान एक भाशेन तांचे मदें आमी ल्हान ल्हान वस्तूंनी अंतर करूंक शिकता. पूण खरी आवय बापूय कशी
भुरग्यां मदें एक भशेन ह्या ल्हान ल्हान वस्तूंनी जें कितें आमचे लागीं आसा तें सगळें बरोबर ताचो वापर करपाचो, बरोबर आमी जेवपाचें. ही वस्त तुजी, ही वस्त ताची, असले तरेचो अंतर जेन्ना आमी भुरग्याच्या ल्हानपणी मनान घालता तेन्ना एक भशेन भुरगीं हेच मनान वाडटात आनी फुडाराक घडयेक आपलो होक राखूंक वा एक भशेन आपल्याक जाय तें जोडून घेवंक एकामेका मदें झगडीं एकामेका मदें एक भशेन विस्वासघात असले तरेचे वायट व्यसन उत्पन्न जाता. देखूनच आमची जबाबदारी आवय बापाय कशी असले बरे गूण आमच्या भुरग्याच्या मनान घालून, आमची जबाबदारी आवय बापाय कशी आमच्या भुरग्याच्या मनान सॅक्रिफीस दुसऱ्या सवय मोग आनी दुसऱ्या सवय काळजी उत्पन्न करूं. कितें भशेन आमी आवय बापाय कशी आमच्या भुरग्यांक आधुनीक काळार सगळें दिवंक वावरता, पूण आमच्या भुरग्यांक कोण भशेन आमी आमच्या जिवितांतल्यान सॅक्रिफीस करूंक गरजेचो, कोण भशेन आमी आमच्या जिवितांत कितें एक भशेन जोडून घेवंक सोदता तेन्ना सॅक्रिफीस आसूंक गरजेचो असलो एक भशेन गूण आमच्या भुरग्याच्या मनान घालूंक जायते फावटी विसरता. आनी देखूनच आमी आमच्या कुटुंबांनी एक बरी आवय बापाय कशी असल्या बऱ्या गुणांनी भुरग्यांक वाडोवंक आनी चडोवंक गरजेचें. आनी निमाणे सुवातेर आमी आवय बापाय कशी आमच्या भुरग्यांचो मोग करता खरी, पूण खरो मोग के भाशेन आमच्या भुरग्यांक तांकां चुकता तेन्ना निटायेर हाडूंक हो जावन आसा एका आवय बापायचो खरो मोग. घडयेक आमी आमच्या भुरग्यांक मोगान सगळें दिता, सगळें बरेंपण दिवंक वावरता, पूण खरो मोग दाखोवळ जाता जेन्ना आमी आमचीं भुरगीं चुकता, आमच्या भुरग्यांक बरी देख तेन्नाच दाखयता. आनी जेन्ना आमच्या भुरग्यांक आमी बरी देख दाखोवंक जाणाव, कितें वायट तें तांच्या दोळ्या मुखार हाडूंक जाणाव व तांचें वायट एक भशेन आमी बेऱ्या कानार घेवन तांकां तशेंच वाडूंक चडोवंक दिता तेन्ना आमची जबाबदारी जाता कितें भशेन आमच्या भुरग्यांक आमी वायट दिशेन पावयता. देखूनच आयज जेन्ना आमची ह्या विशयाचेर आमी नदर मारतना, आमच्या कुटुंबीक जिविताचेर आमी नदर मारतना ह्यो कांय वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. कोण भशेन आमी एका गोरेब्यांत आवय बापाय कशी आमची जबाबदारी पाळटा. दुबावच ना, आमी आमच्या भुरग्यांचो मोग करता, पूण हो मोग कसलो मोग आनी कसल्या मनान आमी आमच्या भुरग्यांची आयज वाड करता हाचेर लक्ष घालूंक गरजेचें. आनी जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक बरें दिवंक जाणव जाल्यार आमच्या भुरग्यांक एक भशेन बऱ्या तत्वांनी, बऱ्या गुणांनी आनी कितें भशेन तांकां देव बिरांतीनूय वाडोवंक खूब गरजेचें. देखूनच आमी म्हणटा अ फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. आमच्या जिवितांतल्या आनी अदीक करून कुटुंबीक जिवितांत कसल्याय प्रश्नांत जेन्ना देव आमच्या कुटुंबान आसता आमी आमचो कुटुंब एक भशेन एकवटान मोगान ती रावंक शकता. देखूनच आयज कितें भशेन आमच्या गोरब्यां खातीर मागुया, आमच्या गोरब्यांत देवाचें आसणें वसूंक मागुया, आमच्या गोरब्यांत मागणें तेर्स वसूंक मागुया आनी आमी आवय बापाय कशी आमच्या भुरग्यांक निस्फकत संवसारी मनान बरी वस्तू दिवंक, पूण तांकां जिवितांत लागतले बरी देख, बरे गूण असल्या बऱ्या गुणांनी तांकां वाडोवंक ही आमची जबाबदारी. आंकवार मारेची विनोदीन आमी आयज फुडें व्हरूंक आमकांय कृपा आनी बळ मागून घेवया. सगळीं बी रावया. काय आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरया. धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्याक फाव केलेली सुवर्तमान प्रगटणेची जबाबदारी बेस बरे तरेन पाळून पवित्र सभा अदीक जिवाल करूंक तांकां पवित्र आत्मांचो उजवाड मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागुया राजकीय फुडारी आपलो समाज सेवेचो वावर करतना तांणी आपले पोरजेच्या कुटुंबाच्या बरेपणाक पडटा तसल्यो येवजण्यो चालीक लावन आपली जबाबदारी पाळूंक पाव म्हूण देवा लागीं मागुया.
तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमी जण एकली एका एका कुटुंबाची वांगडी कशी आमच्या कुटुंबांत जियेतना आमकां लागू जातल्यो वेगवेगळ्यो जबाबदारी पाळूंक आनी हे तरेन आमी शुवर्तमान परगटणेच्या वावराक गवाय जावंक आमकां पवित्र आत्म्याची बडती मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कांय कुटुंब दुस्मानकायेन भरून दोशी जावन तुटून पडल्यात. असल्या कुटुंबांनी माय मारयेची शकायत दिसूंक आनी हे कुटुंब पोत्तून एकचाराचे जावंक बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची ओगेपणान दरेकल्यान आपल्या कुटुंबाक बापाच्या हातान घालचें. आमच्या दरेकल्या कुटुंबाच्या वांगड्या खातीर मागुया. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याची बरी भलायकी खातीर मागुया. आमी आवय बापूय कशें आमच्या कुटुंबान आमची जबाबदारी जे आमच्या काजारे दिसाक आमी आमच्या हातांनी घेतलेली, आमच्या भुरग्यांक बरी देख जावंक, आमचें कुटुंब मोगान वाडूंक, ही जबाबदारी पाळूंक आमकांय कृपा मागुया. आमच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर मागुया. हे मागणी आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मिटोने वेळार गीत घेऊया. C24 पेज नंबर 38. C24. सगळीं बिरामया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या मनाक आनी मनाक आमच्या रात्री पवित्र सुवेच्या नांवान सुरवेस पर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्या पुताच्या आवीचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी कोरूं
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारेक आमी नमन करतना एका ताळयेन आमी तुका वाकाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसारांक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी, ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयीसू, उत्सर्गी तुका सोयीसू. सर्वेस्पराची नावी येता, सर्वेस्पराची नावी येता. ताका सोयीसू, ताका सोयीसू. उत्सर्गी तुका सोयीसू, उत्सर्गी तुका सोयीसू. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कूस मरण सोसूंक विचार आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडली. तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोरारचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut por gotuja, Jezudio unochata, ani ekasi dieta, Gdy paki tu wojwowani są, ami tu moro porwota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुवणी बापाक, सिमांव आमच्या आदारी गुवणी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पुती बागेवन चुचे बागेवन दोन दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं
त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. A family that prays together stays together. आमच्या बापा हे मागणी सबार पावटी आमी आमच्या फॅमिलीनी करता आसता. कितें भशेन ह्या मागण्यांतल्यान दोर दिसा आमकां देवाचेर आमचो आशिर्वाद उपोट पडूं. कितें भशेन ह्या वेळार ह्या मागण्यांतल्यान आमकां कृपा आनी बोवाळ मागून घेवं. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येणयाक आमी बोरवोशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची पाप कर. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सगळीं बी रावया. प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवीचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणाऱ्या जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारीचे देख घेवन आनी तिचे आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरून आमचें जिवीत तुवें चडयलेल्या भुरग्याचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. मातशें बसुया.
5वेर 6वेर आनी 7वेर सेतेंबराचे लिजन ऑफ मेरी बास्केट दवरतली तातूंत खावपाच्यो वस्तू हाडून त्या बास्केटनी घालचें आनी जे कोणाक पयशांचो आदार दिवंक जाय तांणी ऑफिसांत हाडून दिवचो म्हूण विनंती करता. ज्या चेडू भुरग्याक फेस्ताच्या दिसा सायबीण माय जावची खोशी आसा ताणें मीस जाल्या उपरांत ऑफिसांत येवन नांव दिवची आनी मेलवी लागीं सोमार म्हळ्यार तें दिवचें म्हूण मागता. फ्लावर बास्केट ड्रेसिंग कॉम्पिटिशन सेतेंबराच्या 8वेर रेडी करून 5 वरांचेर म्हणल्यार हाडून तुमी दवरचें म्हूण मागता. तशेंच मीस जाले उपरांत आमचें कॅन्टीन आसतलें. सगळें तुमी थंय खावपाच्यो वस्तू घेवन आमच्या भाव भयणीक आदार दिवचो म्हूण मागता. सगळीं विरावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. T12 पेज नंबर 207. T12. Lele